माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? होय मोबाईलला बिझी होय हाय तो थंय न्हिदलो मग मोबाईलला बिझी आणि की उरला होय पृथ्वी हाय म्हणा किती सारखे म्हण सगळे जीवा वाजेला सगळे हांगा हो वाजेला हांगा हो वाजेला कितें रातचे ताका ताप येयल्ले दोन बरो न्हिदलो ना जीव जेयलो मागीर मातशें आंग गरम जाल्लें आतां क्लायमेट तुका मातशें न्ही पावस पडटा मदीं गरमी ताप येयले ताका मागीर आतां क्रोसींग घातलें कमी जालें मागीर परत सकाळीं 5 परत फिवर येयलें मागीर परत ताका उठून क्रोसींग घातलें हांव न्ही चॅक करत रावता आंग सो आतां मातसो बरो आहा काय फिवरशें कांय ना बरो बेश्टच ओके सो आयज मातसो लेट जालो ब्लॉग स्टार्ट करपाक सो म्हटलें आता स्टार्ट करूया शिव जेवपा येयला सो जेवपाचो टायम जालो आतां सो हांवें सांगलेलें आं कितें खंय दोन जाली 1:30 जाला बेश्टो 2 जाली खंय 1:30 जाला हांगासरूच तुमकां म्हटलें न्ही मम्मीचे स्टायल तुमकां दाखयतलें म्हण मँगो सांसव मम्मीचे स्टायल आं बरें लागता ट्राय करून पळयात सामकें डिफरंट आहा ओके चड डिफरंट ना सगळे इंग्रिडियंट सेम जे आमी गोवन स्टायल मँगो सांसव करता पळय सगळे इंग्रिडियंट सेम हें मातशें डिफरंट आहा पण हेंय खावंक बरें लागता आनी हांगासर हांवें घेतला हापूस मँगो जे मँगो आहा पळय तुमी घेयात गोडाचे बी चलता तशें कांय ना आतां आमगे ते आंबे आसा म्हणून हांवें म्हटलें मम्मी हें आंबे घालून करया ओके सो दाखयता तुमकां आनी आयचें जेवण दाखयता तुमकां आयज कितें स्पेशल आहा तें मम्मी स्पेशल म्हटलें की आसलें आसा फ्रिजीन नुस्तें बिस्तें सगळें न्ही गे सगळें हांवें म्हणटा पयलीं हय ओके शीत आसा थोडें म्हटलें मम्मी म्हणपाली आपूण थोडें आयदनांक करता शीत आसा कालचें तें गरम करतलें मागीर आनी आयज केला मशरूम शाकोती आनी सांजच्या पावा वांगडा बरें लागतलें तर सांजचे आमगेर पाव आसा आतां मम्मी म्हटलें शीत थोडेशें कर आनी हांगासर थोडे फ्लावर फ्राय करतले फ्लावर आसलेले फ्रिजीन ते पिड्ड्यार येतानी फ्राय करतले आनी हांगासर आयदनां पडला ताका सगळें वयर धरूंक जाय काल काडलेलें न्ही आयदन सगळें प्लेट बीन ताका सगळें आतां वयर धरूंक जाय ओके सो दाखया मगे सो पयलीं हेजें हांव सालां काडून घेता हें आसा हापूस मँगो आं सालां काडून घेता मागीर दाखयता तुमकां फुडले प्रोसेस आनी आमकां एक मसालो वांटून घेवंक जाय सेम जशें आमी लास्टान दाखयल्ले पळय सेम आं सो हांगासर 1 कप न्ही सोय घेतला एक धाकटो चमचो हळदी पावडर हांगा 1-2 आनी अर्दो एक सुकी मिरसांग घेतला आतां हें न्ही आमकां वांटून घेवंक जाय फायन पेस्ट करूंक जाय हय मातशें चड फायन न्ही मातशें कोसली ग्रायंड करून घेवंक जाय तशें उदक घालात आनी एकानी पेस्ट करून घेता हांव पळयात मँगोचे हांवें सालां काडून घेतला आनी मातशें ताका हातीन न्ही मातशें ताका क्रश केला म्हणजे ताका चिड्डला स्मॅश केला ओके आतां आमी घाले हितून मीठ पुरो घेतलें एक 1/4 टीस्पून मीठ घालता हांव सो आतां घालता हांव गोड आनी हे मँगो आहा पळय हापूस खूब स्वीट आसा सो एक म्हाका दिसता हें हो बावल आहा पळय म्हणजे अर्दे घातला हांवें सो बरें एका मिक्स करून घेयात सो हें न्ही बरें मिक्स जाल्लें आसा आनी दाखयता तुमकां आमचो मसालो बी रेडी आहा हांगा पळयात मसालो रेडी आसा तितून घाल घे आतां मसालो न्ही आतां हांगासर न्ही मसालो बीन काय अशें कूक करून घेवपा नाका ओके डायरेक्ट घालपाचें मुद्दम एक दीस तुमी ट्राय करून पळया एकदम बरें लागता ओके थोडे मसालो घातला हितून थोडेशें उदक घातलां हांवें तो हें सांसव आसा आयच्या स्टायलान मुद्दम ट्राय करून पळयात आनी तुमी रातचे बी दवरतले जाल्यार फ्रिजांत दवरता इफ तुमकां रातचें बीन खावंक जाय न्ही तुमकां आतां हें फ्रिजीन दवरूंक जाय आं कित्याक आमी काय हें गरम बीन करूंक ना सो दनपारां सपोज तुमी केलें आनी 1-2 सपोज उरलें सांसव जाल्यार तुमी फ्रिजीन दवरात आनी रातचे जेवच्या पयलीं भायर काडून दवरात आनी खायात सो आतां आमी एका फोण्ण मारूंक जाय सेम आं तशेंच तेल घातलें हितून घातला सांसवां घालता थोडेशें आतां घालता कढीपत्ता घालप म्हटलें न्ही किचनाचे हालत जाता हांगासर गॅस स्टॉप पळय काय हांगा सगळें उसळ्ळें घातलें आसा आतां हेजे वयर घालपाचें क्विक मँगो सांसव तुमी म्हणूंक शकता क्विक मँगो सांसव एकाने आतां बरें मिक्स करून घेयात मुद्दाम तुमी ट्राय करात अशें एकदां तुमकां खूब आवडटलें हय रोखडें जाता पळय आनी खावपाक एकदम बरें लागता सो हांगासर पळयात मँगो सांसव रेडी आसा आनी मातशें ताका गोडाचे तुकडे आसा सोमतें खावप नाय मातशें दवरया कित्याक गोड आनी मातशें तें मेल्ट जावनी आनी टेस्ट करून पळयल्यार एकदम बरें आसा हें आसा आई स्टायल क्विक मँगो सांसव न्ही गे हय ट्राय करा हय एकदां करून पळया तुमी तुमकां आवडटलें रोखडें येता
हय करून पळयल्या तुमकां कांयच कळचें ना. करून पळयात, इफ तुमकां आवडना तुमी करनाकात. ओके चला. सो तुमकां दाखयता हांव काल मिशेलान कितें गिफ्ट दिलें तें. आनी कितें सांगू तुमकां, म्हाका तें खूब व्हडलें गिफ्ट. तुमकां सांगलें न्ही जेन्ना 1 लाख जालें की आमकां न्ही प्ले बटन मेळटा युट्यूबासून. सो म्हाका आतांच मेळ्ळें प्ले बटन. ओके खूब बरें आहा आनी आमी चिंतूंकूच ना आमकां तें गिफ्ट मेळटलें म्हणून. इतलें बरें आहा न्हू श्रीनाथ. ओके सो दाखयता तुमकां गिफ्ट. कमेंट करा कशें आहा तें. ओके बेस्ट आहा. सो हें आसा मिशनाचें गिफ्ट. हें पळयात. म्हाका ताणें पयलीं मॅसेज केल्लें तुजे फेवरेट कलर खंयचे. हांवें सांगलें ब्ल्यू म्हणून. ताका विचारलें कित्याक लागून तूं विचारता. ना मॅसेज विचारता खंय. आनी हें पळयात चिंतूंकूच ना आमी हें आमकां अशें गिफ्ट मेळटलें म्हणून. आनी सिल्वर बटनच्या पेक्षा व्हडलें आमकां हें गिफ्ट ना. लागीं आनी दाखय न्ही. ताका अशें लायट कनेक्शन दिवंक जाय. आनी ताणें म्हाका विचारलेलें तुजें नांव सारकें आपणाक टायप कर म्हणून. सो एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ. आनी हांगा आसा युट्यूबाचें सिम्बॉल. सो कशें आसा कमेंट करा. ओके हें आसा मिशनाची गिफ्ट. आनी कितें हाडलें चॉकलेट बीन दाखयता तुमकां. सो हें गिफ्ट. आतां हें खंय लावपाचें चिंतलां आमी. सो शिव म्हणपाक लागलो हांगा लावया म्हणून. विश्वनाथ हांगा लावया कितें खबर आहा. ताका आमी कनेक्शन जाय न्ही लायटीचें कनेक्शन जाय न्ही. सो आमगे हांगासर फाटल्यान एक मेळटलें कनेक्शन न्ही. हय आनी हांगासर एक सकयल आहा कनेक्शन. सो म्हाका जाय हांगा लायिल्लें हॉलान. सो त्या रातचें मागीर ऑन करपाचें बरें दिसता. सो मिशेला थँक्यू म्हणटा वन्स अगेन आं. खूब आवडलें आमकां तुजें गिफ्ट. एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ. ओके आनी दाखयता कितें दिलें तें या. सो हांगासर पळय इतलें घेवन येयला मिशेल दाखयता तुमकां. सो हांगा आसा चॉकलेट आनी हितून न्ही सगळें मिक्स आहा चॉकलेट. अर्दें खाली जालें हांगासर. आमच्या घरांत चॉकलेट उरता. सगळें मिक्स आहा हितून. बाउंटी मिक्स स्निकर्स न्ही सगळें मिक्स आहा हितून. मिल्की वे सगळें मिक्स आहा पळय. सो हें एक दिलां. हांगा आसा बादाम. बादाम पॅकेट. यूकेचे बादाम. ते इंग्लंडा आसता. आनी हांगासर आनी टॉबलर टॉबलर म्हणटा न्ही. टॉबलर वन हे टॉबलर वन दिला. आनी भायले किटकॅट न्ही एकदम खावपाक बरें लागता अशें ना. सामकें डिफरंट उरता. इंडियेचे सामकें डिफरंट उरता. इतलें काय इतलें टेस्ट नासता. पण भायले आसता पळय किटकॅट सामकें बरें टेस्टी आसता. म्हणजे आनीक खावंक दिसता. आनी हे माय ऑल टायम फेवरेट फेराव रोचर. कितें फेरेरो रोचर नांव असं घेवंक कळना आमकां. असलें चॉकलेटा खावंक कळटा आमकां. सो हें दिलां इतलें मिशेलान. सो मिशेला थँक्यू म्हणटा. एक्चुली आमकां हें सगळें नाका आसलेलें. तुमी येता आमकां मेळपाक हेंच व्हडलें आमकां गिफ्ट हय कनेक्शना. पण कितें सांगू बरी दिसता हें घेवपाकूय तुमचे कडसून. पण तुमी इतलें मोगान घेवन येतात कितें करपाचें. सो गरज ना कांयच आमकां. तुमी येता आमगेर फक्त हेंच व्हडलें आमकां गिफ्ट. सो मिशेलाक वन्स अगेन थँक्यू म्हणटा. आनी आयज मिशेलान थोडें प्लॅन केला. तें हांवपालें आयज आमी मॉलान या हांवपालें सांजचें. तेका घरा बसून वाजयता खंय. ताका लागून ताणें प्लॅन केलें आयज मॉलान या. सो आनीक बारीक अशी प्लॅन आहा आमचे तुमकां कळटलेंच फुडें. सो म्हणपालें 4 सुमार मॉलार मेळया आमी. बेश्टीक मॉलान अशें भोंवपाचें आनी इतलेंच. सो 4 सुमार वयतलें आमी मॉलान. ओके तुमकां मेळटा आमी मिशेलाक. ओके सो हें पळयात चॉकलेटी लायफान आमी सांगू तुमकां. जेन्ना आमी धाकटे आसतना न्ही असलें दिसलें चॉकलेट केन्ना खावंक ना. आमकां आतां हो असो आमचो दीस येयला की सांगू देवान भरभरून दिला हय का नाशिना. खरेंच असलें दिसलें आमी केन्ना लायफान खावंक ना. म्हणजे आमी गरीबातलो दीस काडला. अशें असलें दिसलें आमी केन्ना खावंक ना आनी पळोवंकूच नासलेलें. म्हणजे लायफान असलें आमी केन्ना खावंक ना. पण आतां तुका सांगू देवान आमकां आतां भरपूर दिला. म्हणजे आमकां दितात कोण तरी लोक खरेंच आं. पण त्या टायमार आमी त्रास काडलेले. आतां आमकां देवान सूख दिला नाशिना. खरेंच आं. पयलीं आमच्या लायफान असलें दिसलें कांय नासलेलें. खूब गरीब आसलेलें आमी. कितें जावं त्या टायमार गरीब दीस काडले. आतां देवान आमकां बरे दीस दिला. सो देवाक थँक्यू म्हणूंक जाय. सगळें देवानच केलेलें आहा. इतलेंच. आनी कमेंट करा मिशेलान जें गिफ्ट दिलां पळय तें कशें आहा तें प्लीज कमेंट करा. ओके आमकां तर खूब आवडलें. खूब आवडलें. इतले त्रास काडून एक्सपेक्टेड चिंतूकूच ना आमी. आनी तेजे कजन आहा खंय ते असले करता खंय. सो डिजायन बीन खूब आवडलें. चिंतूकूच ना आमी लायफान. हांव असलें म्हाका आतां तकलें येयलें आनी आमी अशें पयलीं करपाचें. तकलें येवकूच ना आमच्या अशें करतलें बीन म्हणून. म्हणजे मिशेलाची तकली सांगू तुमकां इतलें फास्ट आसा. एनिवर्सरी सेम केलें ताणें. एनिवर्सरी हांव हांगा जेवण रेडी करतालें. म्हणजे बारीकशें आमी सेलिब्रेशन केल्लें एनिवर्सरी घरानूच. रेयान बी आसलेलें तेन्ना. हेणें आसा इंग्लंडा. मिशेल इंग्लंडा आसा. थंयच्यान कॉल केलें तूं घरा आसा म्हणपालें मिशेल म्हाका. हांव घरा आसा. ना कोण तरी येवपाचें आहा तुमगेर म्हणपालें. हांव म्हणलें कोण येवपाचें आहा.
आपले भयण येवपाची हांव पावली. ओके म्हटलें येवनी म्हटलें कितें आसता की काम बी येवनी म्हटलें. येयले जाल्यार कितें केक आनी प्लांट धाडून दिले ताणें एनिवर्सरीक. आनी केक सामके हांगचे खंयचे ते बेकर स्ट्रीटांतले केक न्ही एकदम बरे आसता. आनी जे मिशेलान केक धाडलेले पळय म्हाका इतले आवडले. तुमी व्हिडिओ पळोवंक शकता एनिवर्सरी सेलिब्रेशन. म्हणजे पळय मिशेल थंय आसून कितलें काम करता आनी ते तकली बरें चलता. ओके थँक्यू म्हणटा मिशेलाक. सो इतले बरे बरे म्हाका फॅमिली मेळ्ळा कितें सांगू ना. आमच्या फॅमिलीन आमकां सपोर्ट ना चलता बट एटलीस्ट तुमी आमच्या वांगडा आसा तुमचे ब्लेसिंग आसा न्ही आमकां तेच आमकां व्हडलें. ओके सो थँक्यू वन्स अगेन आं मिशेल. हांगा जेवंक बसला. आयज आमचे मेन्यू पळयात. मँगो सांसव फ्राय केला हें कॉलीफ्लावर आनी मशरूम शाकुती आनी काल न्ही थोडे सलाड आसलेले कित्याक वेस्ट करूंक जाय हय का न्ही. हय सो काल न्ही अशें मिशेलाक ते लंच आवडले मम्मीन केल्ले पळय आपल्याक वयतना दी होंपाले आपूण व्हरता खंय इंग्लंडाक. सो आसा आमगे खूब आसा आनी व्हरून दी म्हटलें मम्मीक बेश्टे ते उरता न्ही ते आमगे चडशें कोण खायना. पेजे वांगडा बी केन्ना केन्ना हें जाता केन्ना चुकोन पण ताका ते खूब आवडले खंय ताका लागून ते होंपाले दी होंपाले आपूण व्हरता होंपाले. सो मागीर येतले मागीर ते परत लास्ट डे बी केन्ना एक दीस येतले आमगे ते मम्मी घेवन येतले. सो ताका पिकल दिता. बरें आसा सो मुद्दम तुमी ट्राय करा मँगो सांसव तुमकां आवडटलें खूब आवडटलें. आनी काल मिशेल आपल्याक आमी ते दुबयसून हाडलेली प्लेट ताका ते प्लेट नाका होंपाले आपल्याक सिंपल प्लेट जाय खंय खंयचे खबर आमी जेता पळय असले असले आसता पळय. मागीर तुका सांगू इतलें सिंपल ते अशें हें ना अशें घमंड अशें ना पण बरें दिसता न्ही ते आमगेर येयले आनी ताका तसले प्लेटांनी ताका वाडप ना म्हटलें हांवें जेव म्हटलें दुबयच्या प्लेटान जेव म्हटलें. पण कितें जावं आमकां न्ही अशें हायफाय फॅन्सी प्लेट बी आसता तातूंत जेवपाक आमकां आवडना अशें ना. सादा प्लेट आसता पळय तेतून आमचें जेवण बरें वयता. सो आतां व्हडले व्हडले फॅशन येयला असले प्लेट काचेचे प्लेट कांय ना या सेम ते. ओके तो जाला सगळें रेडी आमी जेयता की आमकां 4 भायर सरोंक जाय. ओके जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो जसो भायर सरला आनी मिशेल पावले खंय म्हणजे ते मिशेल गेल्ले पणजी. सो त्या वाटेंतून येता न्ही ते म्हणपाक आपूण पावले म्हणपाले म्हणून आमी बेगीन भायर सरली. मागीर ताका बेश्टें रावचें पडटलें न्ही आमकां लागून. सो जालें आमी सगळें रेडी आयला. शिव आमकां ड्रॉप करून वयतलो हय न्ही. हय शिव आमकां ड्रॉप करून वयतलो. आई येना म्हणटाली यो म्हटलें घरा कितें करता. हय ओके चला जाल्यार तुमकां मोरान मेळटा. चल चल शिव गेलो आमकां ड्रॉप करून मागीर येतलो आमकां व्हरपाक. सो पावली आमी हांव मॉलान. सो हांगासर मिशेल आयला पळय मिशेल हाय म्हण. आनी हांगा आसा मिशेलची मम्मी. ओके सो आतां आमी येयला प्ले झोनान येयला पळोवया चल चल. तो मिशेल बसला हितून कितें म्हणटा ताका एडवेंचर रायड. सो लास्ट टायम बसलेलें हांव. सो मिशेला म्हटलें तूं बस. सो रितीव बसला पण बरें आसा हे पळय दाखयता तुमकां. सो मिशेल सेट जालें बसोन भिनाका हां मिशेल. एन्जॉय आवडलें बरें. तूं सेकंड टायम बसता बरें आहा. ये पण लंडन. सो जाले आमचे सगळे मॉल भोवन न्ही मिशेल. आतां येयला पेट पुजा करपाक. राव रे आतां येयला आमी पेट पुजा करपाक. कितें हय रितुकान गेम खेळ्ळा न्ही ताका प्रायज मेळ्ळा. आनी आपले मिशेल मम्मी बसले मम्मी पुरो आले भोवन सो येयला आमी आतां मॅकडॉनल्ड. पूण आयज सोमवार पण हेणें आमच्या खातीर आयज सोमवार ते नॉनवेज खावचें ना खंय आमकां लागून.
जाले आमच्या. आता वयता आम्ही घरा. मिशाल वयता. मिशाल सांगा बाय म्हण. आई ही आता माझी आई झाली. हे मिशालाची आई. ओके तो आणि मेळटले आम्ही फाल्यां परवा पळोवया कशी कितें प्लॅन आहा ते. ओके चलया चला बाय बाय. तो जस्ट पावली आम्ही घरा आणि म्हाका न्ही थंयच व्हिडिओ एंड करपाक जाय आसलेले पण आयज बर्थडे बीन आहा सो विश करया म्हटलें. विश करूं नासलें न्ही. जस्ट पावली आम्ही घराडे. ओके आणि बरें एन्जॉय केलें हां सांगू तुमकां बरें दिसलें. आता आनीक प्लॅन आसा आमचे पळोवया कशें कितें जाता ते. ओके ते वयच्या पयलीं बारीक बारीक प्लॅन आहा आमचे पळोवया. ओके सो आयज आसा बर्थडे. सो आयज आसा लुसिया काउंटो. लुसिया काउंटोचो बर्थडे आयज. सो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे आरोग्य बरें दवरचे हे देवा कडेन मागता. ओके तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे आं लुसिया. सो आनीक आसा बर्थडे नाव कितें केसिया. तो नेक्स्ट आसा केसिया 8th बर्थडे खंयचो आयज. ओके तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचे आणि तुझी कितें विश आहा पळय ते देवान पुराय करचे हांव हेच देवा कडेन मागता. ओके आणि आयचो डे तुमी बरे भशेन सेलिब्रेट करात. ओके तो वन्स सेकंड हॅपी बर्थडे केसिया. योर जॉय Happy birthday and blessing to you. May God make all your wishes come true. आयचे पयन आसतना म्हटलें जालें तरी पाड जालें. ओके तो वन्स सेकंड हॅपी बर्थडे आं केसिया आणि लुसिया नाव बरें न्ही केसिया लुसिया. ओके तो चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आणि आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय टेक केअर. बाय म्हणा. Bye. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you all.